नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश बामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या उगव्याच्या ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकराची हालाकीच्या जिणेच्या काणयेची सरकारान घेतली दखल। कुडतरकराक सरकाराच्या वतीन मदतीचो हात। चर्चिल आलेमांवान चंद्रावयल्यान लडोवची वेंचणूक दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो तोमणो। जीएसआयडीसीचो सुस्तेला कारभार, निधी दिवनूय काडिनात निविदा, म्हज्या खात्यांतली कामां उरल्यात अडकून, मंत्री सुभाष फळदेसायाचो सरकाराक घडचो आहेर। दर एका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाव घेवपाक जाय। किसान क्रेडिट कार्ड हो दर एका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे विधान। वाळपय 2 भिरांकूळ अपघात, दोनूय अपघातांतले दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी, उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल, फुडलो तपास चालू। आणि 4 डिसेंबराक जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता दिसा चर्चेत भितून वचपाक जाय पडटलें वळखपत्र, पोती, हँडबॅग बीन भितून व्हरपाक मेळचें ना, गोंय पुलिसांनी केली अधिसुचोवणी जारी। आणि आता खबरो विस्तारात। उगव्याचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार हे सध्या हालाकीच्या परिस्थितीत जीण जगत आसात। गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची गंभीर दखल सरकारान घेतली। साहित्यीक अवधूत कुडतरकर हांकां सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली। उगवेचो ज्येष्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार फाटली कितलीशीच वर्सां सेगीत मराठी साहित्य निर्मिती करता। नामनेचे साहित्यीक पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात। ह्याच साहित्यिकाचेर सध्या सामके वायट दीस आयल्यात। हालाकीचे परिस्थितीत तो आपली जीण जगता अशी बातमी कांय दीस आदी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केली। तातूंत तांणी सरकाराकडेन आदाराची मागणी केली। मजगती अवधूत कुडतरकर ह्या साहित्यिका विशयी गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची सरकारान गंभीर दखल घेतली। सरकारा कडल्यान फावो ती मजत उपलब्ध करून दितलो अशी घोषणा कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली। फामाद साहित्यिक आणि पेडणे तालुक्यातल्या उगवे गावात रावपी अवधूत यशवंत कुडतरकर हांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आसात। तांचे उर्वरित आयुष्य जीवन जगपा खातीर खूप अडचणी आसा। ह्या संदर्भात हालीच गोमंतक टीव्हीन हाचेर प्रकाश अर्थात उजवाड घातलो आणि ह्या उजवाडाची दखल घेऊन सरकारान जायत्या सामाजिक संघटनांनी ताका हात दिवपाचो पुढाकार घेतलेलो आसा। आपल्या जाणट्या बायले वांगडा दोघांची स्थिती गंभीर आसा। जगपा खातीर तांकां बरीच कसरत करची आसता। घर मोडकळीस आयिल्लें आहा आणि ही ताची कैफियत जेन्ना गोमंतक टीव्हीन मुखार हाडली ताची दखल थेट आमचे गोंयचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दखल घेऊन साहित्यिक अवधूत कुडतरकर हांका सगळ्या तरेची मदत करपाची घोषणा केली। केवळ घोषणा करून हो विचार थांबलो ना। कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय गोविंद गावडे हांणी आपल्या कला संस्कृती खात्याच्या वांगड्यांक तांच्या घराकडे धाडले आणि कृतज्ञता निधी खातीर तांचो अर्ज भरून घेतलो आणि त्याका बेगोबेग मदत करपाची घोषणा केली। चर्चिल आलेमा हो चंद्राचेरूच वेंचणूक जिखपाक शकता, ताका थंय विरोधक आसचे ना असो तोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मारलो।
चर्चिलाक भाजपाचो तेंको आसा आनी ताका लोकसभा वेंचणुकेंत मतां फोडपाक उबो केल्ल्याचो दावो सार्दिनान केला. चर्चिल आलेमांव हो चंद्राचेरूच वेंचणूक जिखपाक शकता कारण चंद्राचेर ताका विरोधक आसचे नात असो थोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान मारला. चर्चिलान दक्षिण गोंयच्यान अपक्ष म्हणून लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्ली. हे फाटभुंयेर सार्दीन उलयतालो. चर्चिल रावतो मागीर केदो सांगलोलें तो वोट फोडपाक बीजेपी ताका वचयतले पूण हे पावटी वोट फोडपाक ताका मेळपा ना कित्याक हांवें पयर एक पाट उरलो सांगलो ते भशेन ताका आनी गोंय सुवात ना जाल्यार मुना वचून वयसपाक जाय. आतां ती कोण वयस पावलो ना ती जिखतो तो वयसपा कोणाच्यान जाता पूण मुना जिखतो भेर कडेन जिखपा ना. वयसपा बीजेपी ताका वयसून सांगलो वोट फोडपाक काँग्रेसाचेर. आमकां इथेनॉल प्रकल्प नाका. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करून फाटल्या 2 वर्सां सावन त्रास सोंसपी शेतकारांक सरकारान थाकाय दिवची अशी मागणी सार्दिनान केल्या. आमची हे पळय आहा शुगर फॅक्टरी लोक बरे बोगान थिंगा उशेल रोवपाक लागिल्ले आयज लोकांक बंद केला. कित्याक म्हळ्यार कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान तांणी विकूच पडटा. तेन्ना आनीक एक पार्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सांगूंक सोदता मातशें हें बंद कराय. आमकां इथेनॉल प्लांट नाका. आमची शुगर कारखाना तो चालू दवरपाक जाय. इल्लें लुकसाण जाल्यार जावं आनी सरकार तो लोकां खातीर. तशेंच देशांत मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांनी काँग्रेस पक्षाक 4 राज्यांनी भोवमत मेळटलें असो विश्वासूय सार्दिनान ह्या वेळार उक्तायलो. ही 5 स्टेट आहा न्ही तेंचो ह्या रिजल्ट बेगीन तर मागीर वी हॅव सगळें 5 स्टेटां कोण जिखता अशें म्हणटा? कोण जिखतलो 5? 5 स्टेटां आमकां 4 कडेन आमकां चान्स आहा. 5 कडेन आमी घोडे जिखपाक शकतात नाजाल्यार भरपूर तेलंगणा हांव ना 100% जिखतले पूण हे कडेन आमकां भरपूर चान्स आहा जिखपाक आनी आमी म्हाका दिसता आमी जिखतले. गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपल्या खात्यातले प्रकल्प आडखून उरिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान GSIDCच्या सुस्त कामाचेर नाराजी उक्तायल्या. निधी दिवनूय GSIDC निविदा काडिनात देखून कांय कामां अर्धवट उरल्यात आनी ह्या कामां खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्लो निधी परत गेला असो आरोप करीत फळदेसायान आपल्याच सरकाराच्या कारभाराचेर फार पेटयल्यात. म्हज्या समाज कल्याण, न्हय येरादारी आनी पुरातत्व खात्यान बरेचशे प्रकल्प हातान घेतल्यात पूण म्हज्या खात्याक ह्या कामा खातीर निविदा काडपाक मेळनात. देखून GSIDC सारकिल्ल्या कार्यकारी संस्थेक निधी दिवचो पडटा आनी ते मागीर टेंडर काडटात पूण अजूनय तांच्यांनी निविदा काडूंक नाशिल्ल्यान खात्यातले कितलेशेच प्रकल्प अपुरे उरल्यात असो आरोप मंत्री फळदेसायान केला. जेन्ना आमी टेंडर काडटात तो टेंडर आमकां काडपाक मेळना. आमी रिकमेंड करप फंड्स आर प्लेस्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिक्युटीव एजन्सी आयदर GSIDC ऑर हें आसा आमचे PWD आनी ते गेले नंतर तांचें मेन काम आसताच सेकंडरी आसता तें आमचें आसता. वर्सांचे वर्स आमी टेंडर काडले नंतर आतां आमचे पळय रिवर नॅविगेशनाक आमकां खुबशे गेल्या 10 वर्सांची कामां तशी पेंडींग आसात. 10 टायम्स परत काडून पसून ती कामां जायनात. सो वी डू नॉट हॅव अ मॅन्डेट एज आवर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, आर्कायव्स, आर्किओलॉजी. वी हॅव टू प्लेस दी फंड्स विथ एग्जिक्युटींग एजन्सी. प्रॉब्लम्स हे जातात. वी विल आयडेंटिफाय अँड वी विल रिक्वेस्ट दी चीफ मिनिस्टर टू गिव अस दी सम इंजिनियर्स सो दॅट वी आवर सेल्व्स कॅन डू दॅट. हे केल्ले आतां आमी स्पीड अप केल्ले आसा. वी हॅव फावंड द अदर वे खंयच्यान घेवन आमी फाटीं लागून ते करतात पण ऑल दीस टायम हे खुबशे त्रास जाल्ले. प्रॉब्लम म्हाका तरी म्हजी 3 डिपार्टमेंटां 4 डिपार्टमेंट आसा. आर्कायव सेम प्रॉब्लम. वी डेपोजीट दी फंड्स अँड वर्क्स आर नॉट टायमली कंप्लिटेड. इन रिवर नॅविगेशन दी फंड्स आर प्लेस्ड. इन रिवर नॅविगेशन वी विल फायंड crores ऑफ रुपीज वर्थ आमी वर्क ऑर्डर दिवज पसून दी एग्जिक्युटीव एजन्सीज डू नॉट परफॉर्म. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. किसान क्रेडिट कार्ड हो दरेका शेतकऱ्याचो कायदेशीर हक्क. दरेका शेतकऱ्यान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाव घेवपाक जाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शेतकऱ्यांक आवाहन केलां.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेन पणजे राज्य पतपुरवण चर्चा सत्राचे आयोजन केल्ले. मुख्यमंत्र्या हस्तुकी ह्या चर्चा सत्राचे उक्तावण जाले. या वेळार नाबार्डाच्या गोंय फांट्याच्या कार्यालयान तयार केल्ल्या स्टेट फोकस पेपर 2024-25 चे अनावरण मुख्यमंत्र्या हस्तुकी जाले. तशेंच या वेळार मुख्यमंत्र्या हस्तुकी दिवचल, पेडणे, बार्देस, तिसवाडी आणि सत्तरी मालांतल्या शेतकरी उत्पादक संस्थेच्या वांगड्यांचो भोवमान केलो. गोंयांत भाताच्या उत्पादनांत वाड जाल्या. तांदळाचेर प्रक्रिया करून तांदळाची निर्यात करपाची गरज आसा. दर एका शेतकारान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचो लाभ घेवपाक जाय. किसान क्रेडिट कार्ड हो दर एका शेतकाराचो कायदेशीर हक्क अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार सांगलें. केसीसी लोन इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया, ध्यान दिया. यानी हम जिस तरह से बोलते हैं कि हर घर नल से जल, हर घर केसीसी, ये होना चाहिए. हर घर केसीसी, जो फार्मर है तो उसके पास केसीसी कार्ड होना ही चाहिए. किसान क्रेडिट कार्ड इट इज एन, आई थिंक इट इज अ राइट ऑफ द फार्मर. हर एक के पास होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड. इतना रहा तो भी उसको रिलीफ मिलता है. मेरा कहना है कि किसान क्रेडिट हो जाए तो कम से कम उसको एट 2%, अदरवाइज 0%. हमने इतनी भी मदद कर दी विच इज एन बिग रिलीफ फॉर द फार्मर्स. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट द 99% ऑफ द फार्मर्स एक्चुअली रिपे कर देते हैं. एक आधा दूसरा फार्मर कोई रहेगा जो रिपे नहीं करेगा. इसलिए जो फार्मर्स वाले जो लोन हैं, हम हर घर केसीसी बोल के ही नहीं चलेगा, क्योंकि लेकिन हर घर केसीसी को आपको सपोर्ट भी उतना ही करना पड़ेगा. उतना सपोर्ट कर दिया तो डेफिनेटली इन एवरी ईयर दे विल रिन्यू देयर लोन. यानी उसके लिए समझो कोई श्योरिटी लाओ, उसमें कोलैटरल सिक्योरिटी दे तो भाग जाएगा, बाद में वो कॉपर में चला जाएगा. वो नहीं जाना चाहिए. इसलिए तो हमें कॉपर में से कट करने के लिए तो बैंकर्स है. इसलिए आपने जो प्राइवेट बैंकर्स है जो डेजिग्नेट किया, बाकी स्टेट, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो देयर. So that definitely from there should be the coordination between the government, NABARD and this agriculture lending bank. तो फिर that will help more and more for the farmers के लिए. बाकी तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुख्यमंत्री सरल योजना, मुख्यमंत्री एक सुधारित कामधेनु योजना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. 100% गारंटी गवर्नमेंट ले रही है. मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हार्डली फ्यू बैंक्स इज वर्किंग विद दिस सुधारित कामधेनु योजना. इसके साथ भी काम किया तो दिस maximum loans we are giving for the farmers and government fully supporting for this type of योजना. इस तरह के योजना पे काम किया तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा यानी हमारे फार्मर्स को मिलेगा, फार्मर्स को मिलना चाहिए. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाळपय वाठारांत बुधवारा 2 भिरांकूळ अपघात जाले. एक वाळपय रेडी घाटीचेर आनी दुसरो वाळपय नाणूस. दोनूय भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. फुडलो तपास चालू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बुधवारा वाळपय 2 भिरांकूळ अशे अपघात घडले. वाळपय रेडी घाटीर बोलेरो पिकअप आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. पिकअप ड्रायव्हरान दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिवन घडणूक तळावेल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी मासोड्डेचो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं वाळपय पुलिशेन पाठलाग करून पळ काडिल्ल्या पिकअप ड्रायव्हराक गाडये सयत ताब्यात घेतला. आज रेडेघाट सत्तरी हांगासर एका बॉलेनो पिकअपान एका मोटरसायकल चालकाचेर धडक दिवन थंयच्यान तो प्रसार जावपाची घटना घडलेली आसा. आनी ह्या अपघातान जो मोटरसायकल चालक आसा, जो मासोडे सत्तरी हांगातलो साई प्रसाद नाईक, ह्यो जबर जखमी जाल्लो आसा आनी तेका सद्या उपचारा खातीर जीएमसीन शिफ्ट केलेले आसा. दरम्यान वाळपय पोलिसांनी थंय घटनास्थळी वचून पंचनामा केलो आनी जी प्रसार जालेली जी बॉलेनो आसा तेका सद्या ताब्यात घेतलेली आसा. ही जी बॉलेनो आसा ती दूध सप्लाय करताली आनी थंयच्यान ती वयताना तेणी तिका धडक दिली अशी म्हायती आसा. वाळपय पोलिसान सद्या वाहन आनी चालकाक सद्या ताब्यात घेतलेलो आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा. ह्या घडणुकीची तपास वाळपय पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी हेच्या मार्गदर्शना खाली जिंबू गांवकर फुडलो तपास करीत आसा. जाल्यार दुसरो भिरांकूळ अपघात सेंट्रो कार आनी दुचाकी मदीं वाळपय नाणूस वाठारांत घडलो. कार वाळपयच्या नाणसा वताली जाल्यार दुचाकी वाळपय येताली तेन्ना दोगांय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी अडवयचो तरणाटो गजानन देसाय गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. आमी पळयतात की आज सकाळच्यान वाळपय हांगासर 2 एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक रेडे घाटीर आनी एक आतां नाणसा हांगासर. नाणसा जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा ह्यो
गंभीर अपघात आसा आनी हेतून सेंट्रो कार आनी एक्टिवा गाडी हेतून ह्यो समोरा समोर ह्यो अपघात जाल्लो आसा आनी तेतून अपघातान जो सेंट्रो एक्टिवा बायक चलयतालो तो गजानन देसाई अडवो सत्तरीचो 22 वर्सां ह्यो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका सद्या जीएमसीन व्हेल्लो आसा. तेजी स्थिती नाजूक आसा आनी वाळपी पुलिसांनी सद्या हांगासर येवन आतां पंचनामा केलेलो आसा आनी ही जी एक्टिवा सेंट्रो गाडी आसा ती महाराष्ट्र पासिंग आसा आनी ही हांगासरले ताका मुसलमान घरांतली आसा अशें कळून येता. वाळपी पुलिसान सद्या पंचनामा करून फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत गावडा कुणबी आनी वेळीप हांकां भाजप सरकाराच्या काळांतूच एसटी दर्जो मेळ्ळो. तांकां 2027 भाजपाच्याच काळात राजकीय आरक्षणूय मेळटलें असो दावो सभापती रमेश तवडकरान केला. कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करता म्हणून तवडकराचो आरोप आसा. आपूण 1996 सावन एसटी चळवळीत आसा. 2005 भाजपाच्या काळात गावडा कुणबी आनी वेळीपांक एसटी दर्जो मेळिल्लो. 2012 आपूण आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जाले उपरांत सरकारी येवजण्यो चालीक लायल्यो. 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटले हातून मातूय दुबाव ना. कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हणून सभापती रमेश तवडकराचो आरोप. आज सरकारी नोकऱ्यो मेळपाचें प्रमाण जें आसा न्ही तें 5% उरचें ना. म्हणजे जेमतेम 5 वर्सां भितर एक 500 गजालीक आमच्या काणकोणकार भुरग्यांक नोकरी मेळूंक शकता. बाकीचे रेस्ट जे आसा न्ही 5-5.5 हजार जे भुरगे आसा न्ही ते बेकार उरतले आनी एक अशा तरेचो म्हणजे कांयच साधन सुविधा नासत जर जायत न्ही एम्प्लॉयमेंटाची रोजी रोटीची जाल्यार खेवच निर्माण जाता. हें बॅलन्स राखपा खातीर आमी एक असो फिल्मी सिटीचो विचार जर केला म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन थंय जावचें ना आनी पर्यावरण जें आसा सांबाळून जें आसा ताचो प्रोजेक्ट केला ताका मान्यता दिवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे काणकोणकार जे आसा न्ही आज एग्री जाल्ले आसा. तातूंत मध्ये विरोधी कांय आसतलेच न्ही कांय. आपूण सभापती पदाचेर फकत खुशच न्ही जाल्यार समाधानी आसा. मंत्री पदा खातीर आपणे तयारी दाखयल्ली ना वा फुडाराकूय मंत्री जावपाची इत्सा नाशिल्ल्याचे रमेश तवडकार सांगता. आणि विशेष करून म्हाका दिसता 2003 सालांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तेन्नाच त्या वेळाचेर गोंयांक गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. हो मान्य करपाक जाय आमी. दुसरी गजाल जे वेळाचेर 2005 ते 2003 ते 2005 ह्या दरम्यान आमी पळयलें तर जायत न्ही आनी ताजे नंतर म्हणजे ज्या तरेन उठाचें आंदोलन जालें बाकी सगळें जालें त्या वेळाचेर सरकार संवेदनशील नाशिल्लें म्हणून जे सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो. आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी हांव जे ट्रायबल वेलफेअरचे मंत्री जालो आज ज्यो आमकां ज्यो स्किमी दिसता बाकी सगळें त्यो स्किमी सगळ्यो म्हज्या कालावधीक म्हज्या अंडरच त्यो इम्प्लिमेंट ती गजाल मान्य करता. आनी आज परत आमी सत्तेक आसा. आज म्हणसर कोणी स्पिकर आसात बाकीच्या गोंय सरकारान जें आसा विधानसभेक सुद्दां आसा न्ही रिजर्वेशन दिवपाचें सगळ्यांच्या अनुमतीन मान्य केल्लें आसा आनी तें सुद्दां जें आसा न्ही केंद्र सरकार कडेन आमी फॉलोअप करता आनी 2027 पर्यंत जितलें हें एश्युरन्स जें आसा न्ही सरकारान दिलें आसा केंद्र सरकारचें निर्णय आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन खूब जसो म्हणजे आतांच दी अशें करून जें आसा न्ही करपाची गरज ना. आज ह्या त्या पुस्तकाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता. हो तुमी गोंयची जनता पळयता म्हणजे हांवें कांय वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता. आनी ह्या पुस्तकाचें हांव खूब एन्जॉय करता. खूब ताचो आनंद हांव घेत आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना. हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता. हांव समाधान आसा. त्यामुळे रिशपल जावन हांव मंत्री जावपाचो विशयच हांव केन्ना डिमांड करना. आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करता. पयर आमी म्हाका कोण तरी म्हाजो प्रेस त्या जाल्यार आमचे सेक्रेटरी जनरल सिरीज ऑफ कितली केन्ना आमी डेट्स घेतल्यो आसा तेका एका पेपरांतल्यान पब्लीश जाल्ले आसा. हांव केन्नाच पळोवप ताका डिरेक्ट तेच सांगता जे दोनी सायडीचे हें आसा तांचे स्टेटमेंट आनी बाकी सगळे आर्ग्युमेंट्स आनी कंप्लीट जाले हांव निर्णय दिवपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार. कम्युनिटांतली घरां कायदेशीर करपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती करपाचेर मुखेलमंत्री आजून ठाम आसा. सेरुला कम्युनिटांतली घरां कायदेशीर करात म्हणून मागणी घेवन पर्वरेचे लोक मुखेलमंत्र्याक मेळपाक पर्वरे मंत्रालया कडेन पावले. तांचे कडेन भासाभास केले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. पयलीं कम्युनिटांतली घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो दुरुस्ती करपाचेर मुख्यमंत्र्यान विधान केल्लें. तांच्या ह्या विधाना उपरांत विरोधकांनी तांचेर टिका सुरू केल्ली. मात मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधाना उपरांत कम्युनिटांतली घरां आशिल्ले लोक मुख्यमंत्र्याक घेवन घरां कायदेशीर करची म्हूण रेटो लावपाक लागल्यात.
पयलीं आगोंद काणकोणचे लोक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी आतां मंगळारा परवरकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तांणी सेरुला कोमुनिदांतलीं घरां कायदेशीर करपा विशयी मुख्यमंत्र्याक विनवणी केली. आमचो इश्यू इतलोच आहा की आमची घरां रेग्युलर्स करपाची आनी आमकां सुटका दिवपाची. कित्याक कितलीं वर्सां आमी खूब साफर जाले, टॉर्चर जाले सारके. आहले नाहले आमी सगळे घालून हांगा आयज कोणाक कोणाक कितें कितें दुयेंसां जावंक लागले. कोणाक प्रेशर, कोणाक एटॅक, कोणाक आनी कितें कितें सांगूंक जायना. आमी खूब साफर टायर्ड जाल्या. आमकां लागून आमची भुरगीं टायर्ड जाता. तेंचे तकलेन स्टडी वचना. कितें भुरग्यांची लायफ कितें. आमी साफर जाता ती जाता पूण त्या भुरग्यांची हालत बेकार जाता. आयज तांकां टायम टू टायम जेवण हाण मेळना. एक वगत येयलो जाल्यार आमकां न्हीद ना, जेवण हाण सारकें पडना टायम टू टायम. कितें करपाचें आमी? सगळें दिवन सनद दिवन लायसन दिवन सगळें येवन मागीर लास्टाक कितें आमकां सगळें आतां परत कोर्टान केस धांवची पडटा. कित्याक लागून हें इतले आमचे वांगडा आमचे सगळे पयशे वगडावन आमी हें केलां. आतां घर बांदलें, रावपाक निवारो आमकां एक सुशेगाद रावचें म्हणून अशें आमी चिंतले जाल्यार आमी नीज गोंयकार सारके. आनी आमी आयज आयल्या ते गोंयकारूच आनी आमकां वाड विश्वास आहा, 100% गॅरंटी आहा सीएम आमचं काम कोत्तलोच म्हणून आमी सुटका इतली सुट्टेली. इतलेंच आमचें. तुमकां डिमोलिशन ऑर्डर कितें ना कोर्टान केस चालू आमची. कोमुनिदांतलीं घरां कायदेशीर करपा विशींच्या विधानाचेर आपूण ठाम आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री परतून उलयलो. कोणी दिलें हांकां जागा, कोणी दिल्ले तर हांकां जागा सरकारान दिवंक नासल्यो. कोणायच्या सरकार आसूं केन्नाय आसूं जागाय दिल्यो कोमुनिदांनी. तांच्यांनी बाबड्यांनी पयशेय भरल्या कोमुनिदांनी. वयल्यान आतां रेग्युलर जर जाता आसत जाल्यार कितें मिनिमम भरूंक जाल्यार तरी ते भरूंक तयार आहा. पण तेंची घरां रेग्युलर जावन परमनंटली जर केन्ना डेमोलिशन येतलें ह्या विशयाचेर वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता. डे बाय डे म्हणजे म्हाका कंटिन्युअसली फोन करता, इंडिविज्युअल येवन मेळटा. प्रत्येक कोमुनिदांतल्या घरांनी कोण रावता तो प्रत्येक जाण डेली आतां कोण ना कोण तरी येवन मेळत आसा. हांव तर तांकां सांगलां तांकांय फायल सबमीट कर म्हणून. सो दॅट म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. सरकाराकूय बी कोमुनिदाद वाल्यांनी ह्या विशयाचेर सपोर्ट करून आमच्या लोकांची घरां जी रेग्युलरायज जाता गोंयकारांची ती करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गेली कितली म्हणजे 15-20 वर्सां जर ते गोंयकार हांगासर घर जागो विकत घेवन जर घर बांदता थंयसर जाल्यार ती आतां जावची जाल्यार आनी केन्ना जातली. आनी कितली वर्सां ते वाट पळयतले. त्या ती म्हजें स्पश्ट मत अजुनूय ह्या विशयाचेर क्लियर आहा. आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी नवीन तितूर अमेंडमेंट हाडून आमकां तेंची घरां रेग्युलरायज करपाक जाय ह्या मताचेर हांव ठाम आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मडगांवां गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांचो पालिकेच्या आड मोर्चा. बाजाराच्या भायर बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री बंद करची, बाजारात नितळसाण दवरची सुविधा दिवच्यो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. मंगळारा मडगांव गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके आड मोर्चा व्हेलो. नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी हाजीर नाशिल्ल्यान आंदोलक पालिका इमारतीच्या सोपणाचेर बसले. उपरांत मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्ष हांचे वांगडा जाल्ले बसकेंत बेकायदेशीर विक्री, चोर बाजार बंद करपाची मागणी केली. गांधी मार्केटांतल्या सोप्याची फी संघटनेच्या वांगड्यांकडेन नेमान फारीक करतात. सुमार 80% जागे बदलल्यात. कांय वांगड्यांनी सोप्याचो जागो बदलपा खातीर परवानगी दिवची म्हणून अर्जय केल्यात. पूण आतां मेरेन हाका प्रतिसाद मेळूंक ना. तांकां त्रास दिनासतना जागो बदलचो तशेंच गांधी मार्केटांतल्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांकडेन लक्ष दिवचें. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांत शेडी वांगडा 32 वेवसाय हातागाड्यांत करपाची परवानगी दिल्ल्यांक बरीच वर्सां जालीं. पूण आयज मेरेन थंय विजे पुरवण करूंक ना. ही गैरवेवस्था पयस करची अशी मागणी तांणी केल्या. बेकायदेशीर बसतात त्याचो तुम्ही सोपो घेतात. बेकायदेशीर बसतात त्याचो अशें एग्रीमेंटाचे आहा. मागीर ताका परमनंट कित्याक बसलो दिना? अरे जो म्युनिसिपालिटी मुखार बसता रस्त्यार बसता, रस्त्यार लायतात, रस्त्यार आनी खंय घेवन बसता तो बेकायदेशीर. तुम्ही फाल्यां रोड वेंडर्सां काडपाक जाल्यार तांणी घेवन वचून काडून येता. तुम्ही त्यांच्या कडेन पैसे घेता, पैसे घेता जाल्यार तुमी ताका बसपाक कित्याक दिना? बसपाक कित्याक दिना? कायदेशीर का बेकायदेशीर तो सोपा घेता ताका कळना न्ही तें. अरे हें तुमकां कळपाक जाय न्ही. आमी ताका सांगता तुम्ही बरयला तेजे बरयला इलिगल आहा तें घेवपाक जायना म्हणून. आमी ताका एग्रीमेंटा प्रमाणे बरोवन दिल्लें आसा की ह्या ज्युरिडिक्शनांचे जे कोण धंदो करपाक बसता पळय तांचे कडेन
असल्या जाग्याचेर तेणें घेवपाक जायना. 80% वयर पसरेकार गोंया भायले आसात. ते सोपो फारीक करिनात. सोपो करपी कंत्राटदारूय खंय भायल्या भायर गुड्डिला सवा करता म्हूण बाबूचो आरोप. आज आमी म्हणटात की सोपो पेयर जो आहा, जे सोप्या लिस्टार आहा तेजे पयशे घेवपाचे आसता. नाजाल्यार सकाळी कितें येता, फिश येता आनी कितें येता तेजे सोपो घेवपाचे आसता. हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात. आणि जे बेकायदेशीर कितें कोमुलदादा मुखार बसतात लोक, सांजचे 50-60 लोक. आता बेकायदेशीर ते बसता असताना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेवन मेकळो. आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात जाल्यार तुम्ही बसपाकूय तेका दिया. म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी म्हाका खातीर. कारण ह्या लोकांचे पयशे घेवपाचो म्युन्सिपाल्टीक रायट ना. म्हणून फुडलो भाग ना गांधी मार्केटची फुडली जागा ही एसटी खातीर रिजर्व आहा. सगळी एसटी लोकां खातीर. थंय कोणूच भायलो येवन बसूं शकना. तो तांकां आमी दवरला. आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयतली थंय भाजी मेळटा. आतां तेजेर बंदी घातली की तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची ना. तांबडी भाजी सी गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजीच मार्केटान येतली. आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलो. म्हज्या कर्मचाऱ्यांचेर म्हाका 100% विश्वास आसा. ते जर पयशे घेवन गुड्डिला सवा करता जाल्यार ते सिद्ध करून दाखयात. सिद्ध जाले जाल्यार ताबडतोब तांकां निलंबीत करता नगराध्यक्षाचें म्हणणें. एक जेन्युइन ताणें प्रश्न मारला तो जे वेंडर्स ते रोडार बसतात त्या म्हाकाय पटले चीफ ऑफिसराकय पटले. ते नाका जाल्ले लोक रस्त्यार विकता आनी डेफिनेटली तातूंत मार्केटान मातसो इफेक्ट जाता. हें ताजें एकदम म्हणणें एकदम बरोबर आसा. तातूंत आमी तांकां एश्योरन्स दिला की आमी प्रायोरिटीचेर आमी सगळें तें काडटात. म्हजे नदरेक कोण तरी म्हाका खबर ना. म्हाका पयर एक हें आयिल्लें की कोण तरी बाबा पयशे मायज घेता म्हणून. हांवें चीफ ऑफिसर जालें कॉन्ट्रॅक्टा कडेन इन्क्वायरी कर. हांवें पर्सनली कॉन्ट्रॅक्टाक फोन केल्लो. अरे बाबा तुजें टेंपल आपूण रेट कितें आसा तें अशें करून घेता. अशें जर कोणी आसा जाल्यार म्हाका अशें पळय एलेक्शन करपाक सामकी इजी. प्रूफ कोण दिता हाडून? प्रूफ कोण दिता? एलिगेशन करता हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता. म्हाका आतां प्रूफ दी, हांव आतां इन्क्वायरी करता. आतां ऑन द स्पॉट नाव एक 5 मिनटां भितर इन्क्वायरी करता. पंदरांनी सांगपा जाता तो 10,000 घेता, हो 15,000 घेता, हो 20,000 घेता. सगळे म्हणटात एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी. जितलो म्हजो स्टाफ जितलो स्टाफाचेर विश्वास आहा पळय खंयच्याय म्हजो स्टाफ पयशे घेता म्हणून म्हाका म्हाजे नदरे हाडून दिया. फाल्यां सकाळीं सस्पेंड करपाक लायता. गौरंग मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.